मोकल माहे सुंदर माहे खेम का ऊँटियें तुझे निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे आदादी magtaw mahaye tuzo hasro sotaw maye akan tabela sadunaka sangati mahe mokal mahe निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे Mokal mahe hatak dorge Iran tamchi pois korge Ida pois kor magtaw mae Or deshak ragun do Adardi magtaw maye tuzo hasro sotaw maye akan tabela sadunaka sangati According to an ancient tradition, when the Blessed Virgin Mary was a little girl, her parents, Joachim and Anne, brought her to the temple in Jerusalem and presented her to God so that she might be raised by the holy women who lived there. Hello, this is Father James Kavicki, here to talk about today's feast of the Presentation of Mary. This feast reminds us that God prepared Mary in every possible way. She was conceived without sin and was thus full of grace from the moment of her conception. First years were spent in an environment that would keep that grace safe and prepare her immaculate heart to receive the angel Gabriel's message and say yes to God's will. In this way, God saved the world through this young woman's yes to God. When you were baptized, you or your parents and godparents said yes to God.
you too were presented to God and consecrated, set aside for His holy purpose in this life. Maybe you haven't always lived out your baptismal call or consecration. Maybe you've taken back that offering and said, "No, not your way, God, but mine." No matter, you can be reconciled to God. You can renew your consecration. In fact, that's what the morning offering prayer is, a renewal of the baptismal offering of yourself to God. Join me now in renewing that offering with a prayer to Mary. O Mary, Mother of Jesus and my mother, as you were presented in the temple, so was I presented to God at my baptism. May I now be completely open to God's will for me, just as you were completely open to God's will at every moment of your life. I offer myself, every thought, word, and action of this day, to God through you, Mary. Amen. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. Non c'è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura, cuore aperto a Dio. Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore, che sia Lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza parole. Si impara a dire quello che tu vuoi, Signore, promettimi solo che sarai presente ad ogni passo del mio cammino. Questo è l'importante, chiedere al Signore la sua presenza ad ogni passo del nostro cammino, che non ci lasci da solo, che non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni nei momenti brutti.
पावलार पावलारू वाटून चलुया देवा दर्शन दिवं जेरुसलेम्या पावलार पावलारू वाटून चलुया देवा दर्शन दिवं जेरुसलेम्या जेरुसलेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे जेरुसलेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेवं जेरुसलेम्या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेवं जेरुसलेम्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले आना ग्रेगोरिना फेर्नांडीस हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या कार्मेलीन आनी साल्वादोर फेर्नांडीस हांच्या ओत्म्या पासून आमी भेटयता देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात स्कायरा जॉर्ज, लेस्बर्ट पेरेरा, जोनाथन आल्वारीस आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता आनी फिलिपिना पेरेरा म्हजी मामी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे सगळ्यांचे पासत आमी मागुया देवान तांचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तें गिन्यान आनी फावो ती जाणवाय बरे निर्णय घेवंक आमच्या सरकाराक फावो कर म्हूण आमच्या लोकां पासत आनी जे कोण जाता ते भाशेन गोंय सांबाळूंक वावुरतात तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन आंकवार मरेच्या समर्पणाची परब मनयता. आंकवार मारिया देवाक भेटयलोली, देवाक समर्पिल्ली आनी देवाक समर्पून हो सोडवंडार आमचे पासत ह्या संवसारान घेवंक ती आयती जाली. ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन. आमी जण एकल्यान आमचें समर्पण देवाक आनी देवाच्या वावराक करूंक आमकां ह्या आयचे भेटेंत कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी आमकांच देवाच्या वावराक भेटोवचे बदलेक फकत ह्या संवसारी वावराक भेटयल्या. जायते पावटी आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी इतली गुल्ल जाल्या की आमी देवाक विसरल्या आनी फकत आमचेर वायट येता तेन्ना घडये आमी देवाशी धांवूंक पावल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून कळान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या पासवाक घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत गो, सोम्या काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, सोम्या प्रार्थुया. बो पवित्र आनी मोगाळ बापा,
तुवें कृपेन भरलेले बागयोंत आंकवार मरयेचो आमी आज संतोसान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराट जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुजे कृपेचे भरतेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाकारास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी कुशालस हो पडे हांव येता, तुजे मोदें ठिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोरेस्पोराक एकठवतलीं. ती ताची परजा जातली, पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सोरेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडलां म्हूण तूं ओळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सोरेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपले कासाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूड सोरेस्पोरा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपले पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पुतून म्हणुया. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें रानवीक चाकुनेचे दीस घाली, सोर्ग्यो पिडका म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोड बोरिस्तान म्हाका केलीं अजापां, पवित्र ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती कोत्तल्या ते आमचो देव पिणके पिणकेत काकूट दोळ्या दाखयता. आपलो बलिश्टात बारून सोरेस्पोर काळजां मनात गोर दोत्तल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदाराक सोद्दा वयर शेवटिता, ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्याक दादूस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्ताक जाल्यार खाली करून पोतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपले दयाल मोगाचो इस्रायलाक आपले चाकरांक बालगिता. आब्रामाक आनी ताचे दुवा पुताक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. Zui sorvesporak, zui, zui sorvesporak, zui, zui, zui sorvesporak, zui, zui sorvesporak, zui, zui. भाग्यवंत आंकवार मारिया, तूं सोदोव, तूं भोव मानिस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सूर्या तुजे तान उदेन आयलो. Zui sorvesporak, zui, zui sorvesporak, zui, zui, zui sorvesporak, zui, zui sorvesporak, zui, zui. Sorvespo तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. लुका परमोडे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो,
गुरुजी मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरला, कोण एकलो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटच मेल्ली पुनर्जिवनपण जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायल्या लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेलेल्यांतल्या पुनर्जिवनपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जिवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोसेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता तुय दाखयला. तर तुय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचोनूय बोगो जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें, आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन आंकवार मारेचे समर्पण हाचो उगडास आमी करता. आमच्या इतिहासान घडीक असले कांयच बरयलोले आमकां मेळना, पूण परंपरा प्रमाणे तिका देव मंदिरांत आज भेट केलेलो तो दीस आमी समर्पिता. किरीत भाशेन आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू सादुकींक आपल्या प्रश्नांक जबाब दिता. सादुकी आनी फारिसेव हे सादुकी पुनर्जिवनपणाचेर ते विस्वास दवरिनासले. तांकां पुनर्जिवनपण ह्या संवसारांतूच आसलेल्या परी ते जियेताले. स्वर्ग तांकां ह्या संवसारांत ज्यो वस्तू आसल्यो ह्या वस्तू परस तांकां आनीक व्हड कांयच नासलें. म्हणटकच ते समजताले स्वर्ग ह्या संवसारी वस्तूंनी आसा. म्हणटकूच सगळें जें करताले ते संवसारी व्हडपण घेवंक, संवसारी मान घेवंक, संवसारी तांकां सगळी बऱ्यो वस्तू मेळूंक ते वावुरताले. आनी हाका लागून एक सादुकी जेन्ना ताची जेजूसोशी येता आनी ताका प्रश्न करता पुनर्जिवनपणा वरवीं, आनी एके बायले विशीं तो ताका प्रश्न करून जेजूक सांगता तेन्ना जेजू ताका बाबा भयणो शास्त्र कितें तें सांगता. सुटकेच्या पुस्तकान किरीत भाशेन मोजेसान 3 वेस्वरान 6 वडीन जिलकुटान सर्वेस्पराक उणभवलो आनी सर्वेस्परान मोसेसाक सांगलो, हांव मेलेल्यांचो देव न्हय, हांव अब्रामाचो, जाकोबाचो आनी इजाकाचो देव, जे मरूंक नात पूण आजून जिवे आसात. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत जियेता खरी, पूण आमी मेल्या उपरांतूय बाबा भयणीनो सुर्गीच्या राज्यांत जियेता म्हूण त्याच सर्वेस्परा देवान आमकां कळयलां. आनी जेजू बाबा भयणीनो जुवावाच्या शुभ वर्तमानांत 15 वेस्वरान हेंच सांगता, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत बाबा भयणीनो 4 दीस आमी सारता खरे, पूण आमी मेलीं जाल्यार सोम्याच्या आमी जिवितांत जियेता जाल्यार, ताच्या एकपणान आमी जियेता जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हूण तोच जेजू आमकां भासायता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच सांगता, जी बायल 7 भावां लागीं लग्न जाली, मेल्या उपरांत दादलो आनी बायल ह्या संवसारांत आमी लग्न जाता, पूण मेल्या उपरांत बाबा भयणीनो हे आमचें लग्नीक जिवीत सुर्गीच्या राज्यांत आसना. कित्याक आमी सगळीं देवदूतां सारकीं तुवें सुर्गीच्या राज्यांत जियेता. पूण ह्या संवसारांत आमकां एक प्रश्न, आमी कितें लग्न जावचें न्हय?
आमी कितें बेश्टी आंकवारपणां जिवची ना बाबा भयणीनो. जी कोण आपल्या लग्नाक बेसाक वेंग मारतात तांणी समोरपणान आपलें जिवीत जिवचें. जी कोण आंकवारपणान जियेतात तांणी आपल्या बेसा प्रमाणे देवाक तांणी आपलें जिवीत ओंपलां जाल्यार तें आंकवारपण तांणी बरे भाशेन सांबाळून देवाक आपलें जिवीत समोरपणान जिवपाचें. हेंच आज आमी मारये सवें पळयता. मारिया जावन आसा नमुणो पवीस सोबेक. आमचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो असो म्हणटालो. ती जावन आसा आमकां एक नमुणो ह्या पवीस सोबेक, कित्याक तिणें दोनीय आपलें जिवीत आंकवारपणाचें आनी लग्नीक जिवीत बरे तरेन समोरपणान जियेलें. कशें जियेलें? एक आंकवार वस्तरी कशी देवाक मानता तसलें जिवीत ती जियेली. आनी हाका लागून देवान तिका आंकवार आसतना एकी आपल्या पुताची आवय जावंक तिका विचून काडली. इतलेंच न्हय, लग्न जाल्या उपरांत बरे तरेन आपलो घोराबो देवाचे भिरांतीचो आनी माये मोगाचो तिणें देखीन तिका वाडयलो आनी आपल्या पुताक तिणें सगळीं तत्वां आसात ती दिलीं. आज आमी हे सायबीण मायेचो उगडास करता. ती आमकां नमुणो कसले वाटेन दोनी आमच्या आंकवारपणान आनी आमच्या लग्नीक जिवितांत जियेतात ते आमच्या बाबा भयणाक. आमकां जे आंकवारपणान जियेतात, जावं आमी पाद्री माद्री हेर मोटवाशी, तांकां आमी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक समोरपणान आमी जिवंक आनी आमी देव आमचे लागीं मागतात तितल्यो वस्तू अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसल्यो आमच्या जिवितान आमी करूंक आनी आमचें जिवीत देवाक आमी भेटयलां जाल्यार तें अदीक आनी अदीक फोडादीक आमी ह्या संवसारांत दाखोवंक सर्गीचें सूख जोडूंक आमकां बाबा भयणो एक नमुणो कसो ती दाखोड करता. तशेंच आमच्या काजारी बाबा भयणाक कशे तरेन एक घोराबो वाडोवचो, कशे तरेन ह्या घोराब्याक वयर काडचें आनी कशे तरेन देवा भिरांतेन आनी देवा मोगान आपलो घोराबो आमी वयर काडचो तें आमकां ही अस्तोरी शिकयता. आज आमी आवयाचो उगडास करतना आमच्या पाद्विगाराच्या आवयाचो उगडास करता. आमकां देवान ह्या संवसारान आवय दिल्यात. कितें भाशेन आमच्या जिवितान देवा उपरांत एक नमुणो कसो आमच्यो आवयो आसात, तांचे खातीर आमी कितें भाशेन देवाक प्रार्थना करता. तांचे खातीर आमी देवाक आज दिनवासता. आमच्या पाद्विगाराच्या आवय खातीर फिलिपिना पेरेरा हिचे खातीर आमी देवाक दिनवासूया, कित्याक तिचे वरवीं आमकां एक देणें फावो जालें. देवान आमकां ह्या संवसारांत हें देणें दिलें आनी ताका एक पाद्री कसो आमकां देवान ह्या आमचे फिरगोजीन दिलो. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तिच्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासूया आनी देवान तिका अदीक आनी अदीक बरे भलायकीन सांबाळ म्हूण तिचे खातीर आमी मागुया. आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत समोरपणान जियेतना देवाचें राज अदीक आमच्या जिवितान आसूंक आनी तें मेल्या उपरांत आमकां देवदूतां सारकें बाग फावो जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. Gowaku nobari kogyo mudyata jiva poso Moja baba boyni bagna Jesu bito jivit moje misat Bejong zada kusha Jiva uno poson kore Musham soru Soru, Jivit soru, Ushin Mapa, Jesus ome, Utau tuka, Jivit moje. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें.
आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोंत आंकवार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता. तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां ताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उंचरगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उखला. तुझे पुनव जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओंतेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमचें जण एकल्याचें समर्पण देवाक देवाच्या वावराक आमी करूंक आमकां आयज उलो हें समर्पण आमी आनिकूय मजबूत करून सगळीं आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची गागलत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची गागलत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Otmia moja gayon ko Usha kainu lasso Moje vito cieta Mozo Dio Givon Gesù Otmia moja gayon ko Usha kainu lasso Moje vito cieta Ukelo mozotko Virungielo ci mozo Ai lo Gesù Dio daru Abun mozo pizzalo Otmiamo giagayunku Ushakai nulasu Mojibito cieta Mozo Dio Givon Gesù Otmiamo giagayunku Ushakai nulasu Mojibito cieta Mozo Dio Givon Gesù Danele moje kai Shidolu kai
मोजा गायन को Ushangai ulasso Moje pinto cieta Mozo Deus vivo Jesus सुबागी कुसवा अंकवार मारयेचो सासणाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा बागयोंत अंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेंच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमचे पृथ्वे खातीर आमी मागणें आमच्या पाप साहेबा बराबर करुया किरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमचे गोंयचे इकॉलॉजी पासत आमी मागुया सर पदवीदार देवा आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर दुर्बळांच्या देवा मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक सुरोपाय सोगल्यांक वोपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या खुस्तार फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजाक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता तुज्या अगणीत उजवाडा सरशी आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक अजापान आनी मन भोवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटन आसा म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता निती मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीर बोळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार जगांत आमची आदारीण तूं सगल्यांक आमकां दूर सांबाळूं बेजांव घालपी दोळोराब्यांत संकोचांतली सदांच पिबार बेजांव घालपी दोळोराब्यांत संकोचांतली निवार गुरपे गोरी Samba soda, good memory sai vini, amici oscot porque, what I dig mai anga, tu já dirás samba soda. Moja deva
कातका